आयज आमी डेप्युटी टावन प्लॅनराच्या ऑफिसाच्या भायर आहा आनी अजय गोलकर कंप्लेन दिला तें रिगार्डींग द क्रिमोटेरियम म्हणजे जो प्रोजेक्ट घेवपाचो सायडीक चिमला सो तेज्या बाबतींत सांगूंक शकता. काल आमची चिमलाची ती ग्रामसभा जाली. सो तेजेर कितें डिस्क्रिपन्सीज आमकां टीसीपी प्लॅनान मेळ्ळे नाल्यार जे एनओसी दिल्ली तेजेर तेच सांगपाक आमी ग्रामसभेक आमी सांगलेलें आसा, पंचायती बॉडीकूय सांगलेलें आसा. सो जे मेन डिपार्टमेंट आसा तेणी ज्या आदाराचेर जो प्लॅन एप्रूव जालो आनी मागीर पंचायतीन जे लायसन दिल्लें तेका आमी आतां सांगलें एज पर डेप्युटी जो आसा टावन प्लॅनर तेका आमी सांगलें तिसवाडीचो. सो तेणी तो कन्सर्न जो डिलींग घेना तेका आपयलें आनी हांवें तेका सांगलें की जे क्रिमेटोरियम आसा ती तेणी दाखोवंक ना, जी एडजॉइंट प्रॉपर्टीन पडटा ती तेणी दाखोवंक ना. आनी मागीर तो 10 मिटर्स रोड तो एक्जिस्टींग रोड म्हणटा तेका हांवें रिजनल प्लॅन दाखयलो. रिजनल प्लॅन तो प्रपोज रोड म्हणून आसा आनी तो DSLRान लँड एंड सर्वे रिपोर्ट्सान तेंच्यांनी तो प्रपोज रोड तेतून तो रोड सायडीची क्रिमेटोरियम दाखयल्लें आसा. सो तेका लागून आमी तेका मेळ्ळे आनी तेका एक्सप्लेन केलें आनी तेका सांगलां की आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन वीथ कन्सर्न विलेजर्स वीथ द पंचायत एंड वीथ द कंप्लेनंट आमकां एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें की जे इन्स्पेक्शन म्हाका दिसता हेज्या पयलीं तेंच्यांनी करूंक ना केलेलें जाल्यार ते म्हाका दिसता तेंच्या अशें लायसन तेका मेळची नासलें की रोड एज पर आवर नॉलेज 2.5 ते 3 मिटरच आसा. सो तेका लागून आमी तेका मेळ्ळा. तेणी एक्चुअली सांगला की डिलींग मेळटा मातशें स्टडी कर सांगला. तेणी रिमार्कूय आपलो दिला आनी बेगीनच्या बेगीन म्हाका म्हाज्या नंबरार तेणी पळयता सांगला. आनी काल ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेक ठराव मारलो तें तुमी घाला तितून की ठराव ठराव पास केला म्हणून आमी सांगला तेंकां आनी ते मिडिया रिपोर्ट्स येयला तेवूय तेंकां सांगला आनी खंयच्या बेजिसाचेर ग्रामसभेन तरी हें केला सेम कंडिशन आमी घातलेले आसा. ते पॉयंट घालला ऑन द 10 मिटर्स रोड तो मागीर ते रिजनल प्लॅनाचे आसा डिस्क्रिपन्सीज मागीर क्रिमेटोरियम दाखोवंक ना ते आसा. क्रिमेटोरियम रिजनल प्लॅनार दाखयला मागीर लँड एंड सर्वे रिपोर्ट्स तो जो प्लॅन आसा तेजेर दाखयला मागीर तेंच्यांनी दाखोवंक ना. ओके सो तेणें आपल्या प्लॅनाचेर दाखोवंक ना ना जो अप्रूव्ड प्लॅन आसा तेणी तेजेर जो आमकां पंचायतीतून मेळ्ळा तितून तेणी दाखोवंक ना. आनी सांगलें म्हणलें की बारीकसो तेणी 15 मिटर जो रोड जो प्रपोज रोड आसा 15 मिटर्स लिंक रोड. कित्याक काल एक डिबेट जाल्लो की जे आमच्या प्रॉपर्टीन पडना ते प्रॉपर्टीन पडना जे बिल्डराच्या प्रॉपर्टीन पडना जाल्यार आमी मुसलमान क्रिमेटोरियम कित्याक दाखोवपाचें. तर म्हाजो कावंटर कितें आसा की तो लिंक रोड आसा जो 15 मिटर्स लिंक रोड तो बारीकसो कित्याक दाखयला आनी तेच्या सकयल मागीर तो कंप्लीट जावपाक जाय आनी तेच्या एडजॉयनींग मागीर ती मुसंडी आशिल्ली. काल जेन्ना पळय डिस्कशन जातालें ते एक पॉयंट घेवन आसले पंचायत खास करून ते म्हणटाले कितें ही प्रॉपर्टी आहा ती सेपरेट प्रॉपर्टी आनी ती मुसंड आहा पळय ती डिफरंट प्रॉपर्टी. तुमी म्हणटा कित्याक ती प्रॉपर्टी दाखोवपाक जाय म्हणून ती एडजॉयनींग प्रॉपर्टी आहा पळय तितून ती मुसंड आहा ती दाखोवपाक तेजेर क्लॅरिफिकेशन मातशें जाय. कित्याक सांग कित्याक हें क्रिमेटोरियम की कोणाचें घर न्हू नाल्यार कोणाची बिल्डींग न्हू ते दाखयला तेका रायट मेळटली. तितून इन्स्टिट्यूशन जशें की आमचें मॉस्क आसता नाजाल्यार आनी दुसरी पंचायत घर आसता नाजाल्यार आनी कसले इन्स्टिट्यूशन स्टॅट्युटरी बॉडी आसता त्यो दाखोवपाकूच जाय प्लॅनान कित्याक कळपाक जाय फाल्यां कितें आहा तें. आनी तेणी कॅटेगरिकली तेणी कितें केलें 15 मिटर्स लिंक रोड दाखयला जो तेज्या प्रॉपर्टीन येयना भायर येता तेजो सर्वे नंबर आसा पळय तेज्या भायर येता. तर तो 15 मिटर्स लिंक रोड इल्लोसो दाखयला तो दाखोवंक शकता जाल्यार क्रिमेटोरियम कित्याक दाखोवंक शकना. आनी मेन म्हणटा तें की तेणी एक एफिडेवीट दिला तेवूय आमी तेका सांगला सरप्रायज दिलें. आमी शॉक जाले की एफिडेविटान तो म्हणटा की देर एक्जिस्ट अ क्रिमेटोरियम सदर्न साउथ ऑफ हें म्हणून. पूण तें एफिडेवीट TCPक दिलां TCPक दिला की तेजेर बोल्ला की इट इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ विलेज पंचायत चिंबल म्हणून आनी चिंबला पंचायतीकूच अशें ते एफिडेवीट दिला टू सॅटिस्फाय करपाक. हें बायंडींग जाता कोणाचेर ना इट इज नल एंड वॉइड कित्याक एप्रूव्ड प्लॅन आसा पळय तेजेर ते मेन्शनूच ना. तेका सुपरसीड करूंक शकना एफिडेवीट. फाल्यां तो आनी एक एफिडेवीट दितलो की हो रोड म्हाजो आनी हांगा कोणाकूच आपूण फुडें घेवचें ना. मागीर तो कितें आमी हें करपाचें एक्सेप्ट करपाचें ना. आनी तितून तेणी आनी एक क्लोज दितलो की हो रोड हांव यूज करता म्हणून स्पेसिफिकली आनी पब्लीक यूज करता. खंयची पब्लीक गवलेपाटाची शिरेन कोण क्रिमेटोरियम कोण यूज करता तें कांय मेन्शन करूंक ना. जर तो एफिडेवीट ते दिवंक शकता जाल्यार तो एप्रूव्ड प्लॅनार तो दिवंक कित्याक शकना. तेजो एकूच मिनींग आसा की एप्रूव्ड जो प्लॅन आसा पळय तो फेक आसा मिसलिडींग इन्फॉर्मेशन तेणी दिला नाजाल्यार एफिडेवीट तेका कडेन पंचायत लायसन ना तेका TCP लायसन ना जाल्यार तेका भिरांत कसली आसली सगळें लायसन आसा जाल्यार एफिडेवीट दिवपाची गरज ना आसली. आनी हो एफिडेवीट काल सरपंचाकूय सांगूंक शकता तूं एफिडेवीट येयला एफिडेवीट दिला मागीर तुमच्या ग्रामसभे मुखार प्लेस करूंक ना. सेक्रेटरी तो वाचूंक ना तेजे कंटेंट्स कितें आहा तेतून सांगूंक ना कोणी मागलो एफिडेवीट तें सांगूंक ना. हांव तुमकां परत एक सांगूंक सोदता कंप्लेन आमी फायल केल्ली जेन्ना फोर्टनायट बोर्ड मिटिंगाक आमचो अविनाश शिरवयकर आसलो आमचो RG मेंबर तेणी कंप्लेन फायल केल्ली आनी मागीरच्या नंतर 10 तारीख जे नोटरी केला तेणी एफिडेवीट आनी तेणी मागीर सबमीट केन्ना केला इनवर्ट केला ती आमकां डेट खबर ना. ते इंटरनली ऑन वॉट्सॅपाचेर तो स्ट्रॅटेजिकली पंचायतीन म्हाका दिसता तो सर्क्युलेट केल्लो तो आमकां मेळ्ळा मागीर. सो एक्चुअली जें एफिडेवीट पंचायतीक दिलां TCPक दिवना बरोबर कितें फायदो आहा तेजो.
ताजो नॉन एंड वॉट कित्याक जाय फायदो- फायदोच ना कित्याक TCPन जे लायसन TCPचेर आतांचेर लायसनाचेर क्लियरन्स दिला तेजेर पंचायतीन मागीर फुडें आपलें लायसन दिला सो हो एक्चुअली एफिडेवीट TCPकूय तेणी दिवंक नासलो TCP तो दिवंकूच शकना कित्याक सांग तेगे तो स्टेटमेंट्स आहा पळय व्हेरी इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आहा प्लॅनान जे ना ते तो एफिडेविटान सांगता सो आनी तो कॉन्ट्रडिक्टरी सो हितून ताणें कितें तरी लिपयलां म्हणून लुपयला ना तो एफिडेवीट दिवपाची गरजूच ना आनी हो एफिडेवीट तेणी नोटरी करून दिला आनी तेजो बेजूच काय ना तेणी सर्वे खंयची आपली प्रॉपर्टी आहा खंयचो प्रोजेक्ट कितें येता आपूण TCPचे लायसन्स केन्ना मेळ्ळें पंचायती लायसन्स केन्ना मेळ्ळें ते कांयच मेन्शन करूंक ना सो बेस्ट तितले क्रिमिनल टर्म आसा म्हणून सांगला कोणाची क्रिमिनल टर्म केन्नाच आसा कितें आहा कोण लोक यूज करतात ते कांयच मेन्शन केल्लें ना ब्लॉक करची ना काल तुमचेर एक आरोप जालो सरपंचानी आरोप केलो की तुवें मिसगायड केलें म्हणून तर ह्या अफिदाविताचें आतां तें खूब तेणें हें म्हणलें अफिदावीत दिलां जाल्यार हितून कितें मिसगायड करता कशें दिसना तुका लोकांकूय सरपंच एक्चुअली सरपंचान व्हडलो काल एक मिस्टेक केला की लोकांक उलोवपाक दिवना अरावंड 400 ते 500 लोक आशिल्ले सगळीं बायलां आशिल्लीं सिनियर सिटीजन ते आपले मुद्दो मांडूंक गेल्ले सरपंचान तेंचे आयकलेलें केन्नाच ती क्रिमिनल टर्म आसा आमी केन्नाच कितें करता कशें आहा तें आयकलेलें जाल्यार सरपंचाकूय कळटलेलें तो मागीर म्हणून आमचो एफिडेवीट दिला म्हणपाक एफिडेवीट दिला जाल्यार तेणी प्लेस करपाक जाय तेणी ऑन रिकॉर्ड आहा तेणी प्लेस करूंक ना तो तेणी तो रिड्यूय करूंक ना तो मिनिट्सान येयला काय म्हाका कांय खबर ना सो तेणी तो फॅक्ट्स कितें आहा ते लुपोवन दवरता तो लुपोवन दवरता आनी तो केन्ना हें सांगना की आपल्यान रेजोल्युशन ते प्रपोज केल्लें आनी पास केल्लें ते 16 तारीख रेजोल्युशन आशिल्लें तितून कॅटेगरिकली तेणी मेन्शन केलां परत परत लोकांक सांगता की फायनल जे अप्रुवल TCPची येतली तेन्ना पंचायत इश्यू करतले लायसन म्हणून अशें रेजोल्युशन आहा तें मागीर मार्चान ते सेक्रेटरीन लायसन इश्यू केलें सो सप्टेंबर टू मार्च आनी आतां आमी 2 म्हयने मे आमी कंप्लेन करता की मागीर तो इन्स्पेक्शन करूंक गेला एक्चुअली इन्स्पेक्शन पयलींच जावपाक जाय आसलें जेन्ना तूं लायसन दिवपाक वयता तें इन्स्पेक्शन सरपंचान लागींच तेजें आहा अशी ते 2-3 मिनटांनी तो पावता ताका खबर आहा प्लॅन येयला मे बी सरपंचाक कळना वाचूंक नाल्यार रीड करपाक कळना बाकीचे 5 मेंबर आहा थोडे तितून जाणकारूय आसा 5 प्लॅन ताका रिड्यूय करूंक कळटा एज्युकेटेड आहा तेंच्यांनी ताका समजान फूल बेड जे पॅनल आसा 10 मेंबरांचें तेंच्यांनी हें एप्रूव्ड केला आनी पास करून घेतला एक जेन्ना हो इशू जालो जेन्ना तुवें हो इशू घेवन गेलो दोनूय वॉर्ड आहा पळय ते गोवल्या पटांतले शिरेन जेन्ना तूं घेवन गेलो आनी एक व्हिडियो व्हायरल जालो तो व्हिडियोन कितें म्हणटा की कंप्लेन तुमी केलेली अविनाश शिरवयकरान कंप्लेन केली पूण जेन्ना इन्स्पेक्शनाक तो येवंक ना हें कितें रेव्होल्युशनरी गोवन्साची एक टॅक्टीक काय म्हणून की तो कंप्लेन करता हेका येयना इन्स्पेक्शनाक येयना म्हणजे ते सेटलमेंट करून कितें ना तशें काय ना कित्याक हो ग्रामसभेन इश्यू जाल्लो सरपंच म्हणलो आमचो भुरगो इन्स्पेक्शनाक येवंक ना की तो वर्कींग डेट तेणी काडलेलो तो शॉर्ट नोटिसार आमकां येवपाक ते पावंक ना आमी आनी ती एक मिस्टेक करता आमी ऑन रिकॉर्ड ते लेटर कित्याक केल्लें ते फोर्टनायट जेन्ना मिटींग जालें तेन्ना सगळे 10-15 विलेजर्स येयल्ले कन्सर्न विलेजर्स येयल्ले आनी बाकीचे NGOचे मेंबर्स आसा तेवूय येयल्ले तेंच्यांनी कितें सांगलेलें की अशें डिस्क्रिपन्सीज आहा क्रिमिनल दाखोवन एक्सेस रोड आसा तुमी ते इन्स्पेक्शन करा नाल्यार रिवोक करा म्हणून सो सरपंचाची ड्युटी आसली बांड ड्युटी एज अ फर्स्ट सरपंच इज द फर्स्ट विलेजर ताका कंप्लेनर ना जाल्यार दुसरे कोण लागना तुवें ऑन स्कूल मोठे कोग्निजन्स घेवन ते करपाक जाय आसलें हेज्या पयलीं इन्स्पेक्शन आसलें जाल्यार सरपंच इन्वॉल्व आसलो तेणी पळोवंक जालें कितें आहा तें मागीर तेणी तें करूंक ना तेणी तें करून बाकीच्या विलेजरांच्यान तेणी कळोवंक ना आमी कितें आमचें फक्त काम आहा इशू हायलायट करपाक दाखोवपाचो फुडले प्रोसिजर 81चेर अंडर इन्स्पेक्शन करपाचें मागीर ताका नोटीसी काडपाचें नाल्यार ताका रिवोक करपाचें हें पंचायतीचें काम आनी सरपंचान आमकां एश्युरन्स केलें फोर्टनायट मिटींग करतलो म्हणून तरी पूण तेणी तें करूंक ना स्टॉप काम इन्स्पेक्शन कितें नोटीस काडला विच अगेन नॉन एंड वॉइड सेक्शन तेणी मेन्शन करूंक ना मागीर तें करून म्हणून आमी काल घरासभेन ठराव मांडला फुडें तुमचें हें भुमिका कितें हे प्रोजेक्ट हे प्रोजेक्टार हेणी जो डिलिंग हँड आनी जो डेप्युटी टाउन तेणी स्टडी करता सांगला स्टडी म्हणजे पेपर्स आमी पळयता सांगला आनी रोखडोच तेका फोनूय करता फाल्यां परवा आनी आतां आमी परत आमी हो मेन डिपार्टमेंट आसा TCP तेकाय मेळटलें चीफ टाउन प्लॅनराक एक CC आमी ट्युरिजम टाउन TCP मिनिस्टराकूय मार्क केल्लें आसा सेक्रेटरीकूय मार्क केल्या सो तसो आमी पेपर वर्क आमी करता आनी जेन्ना ग्रामसभा रेजोल्युशन मेळटलें तेन्ना आमी कन्सर्न VDO आहा नाल्यार DOP आसा नाल्यार पंचायत मिनिस्टर आहा नाल्यार तांकां सांगतलें की ते रिवोक जावपाक जायना रिवोक करना जर पंचायत बॉडीचे हे फोर्टनायट रिवोक करिना ताचेर आमी एक लेटरूय घालतले परत की रिवोक करूंक जाय ऑन द बेसीस ऑफ ग्रामसभा जाल्यार तेजेर आमी जर सरपंचाचेर कारवाई करपाक जाय सेक्रेटरीचेर कारवाई करपाक जाय आनी कोण जो पंच मेंबर ताका सपोर्ट तेंचेर कितें कारवाई करपाक जाय ते आमी करतले कित्याक
अशें कळून येता की सरपंच नाल्यार सेक्रेटरी हे फुडें व्हरोन सोदना म्हणजे रिवर्क तो काल तेणी फुल्ली एश्युरन्स दिवंक ना मागीर तेणी बायटूय तेणी करता की आपूण आमची बॉडी डिसायड करतली अशें तेणी कॅटेगरीली सांगला आनी तो म्हाका दिसता तो म्हणून म्हाका हांगा येवचें पडलें आनी दुसरो रूट हें करचें पडलें आनी तें म्हाजें काम चालू उरता नाजाल्यार मागीर सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन ग्रामसभा रेजोल्युशन्स घेवन मेगा प्रोजेक्ट्स नाका मागीर हेंचे जे प्लॅन्स कितें आहा ते जर कोर्टान जर वचपाचें आहा आनी दुसरी ते फोरमान वचपाचें आहा ते आमी वयतली